नमस्कार, हांव सरिता सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मुगाचे लाडू। लाडू करपाक हे हांवें 1 कप अख्खे मूग घेतल्या। मूग मातशे आमकां भाजून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। मिडियम फ्लेमीचेर मूग आमकां भाजून घेवपाक जाय। मूग आमकां खूब भाजून घेवपाचे ना, मातसो कलर चेंज जाय पर्यंत भाजून घेवपाक जाय। हे मूग भाजून घेवपाक म्हाका 5 मिनटां लागली। पळयात मूग अशे भाजप जावपाक जाय। गॅस हांव बंद करता। मूग आमकां थंड करून घेवपाक जाय। मूग हांवें भाजून थंड करून घेतले। मूग थोडे थोडे मिक्सरान घालून दळून घेवपाक जाय। मूग अशे आमकां दळून घेवपाक जाय। दळटा आसतना खूब मोठे दवरपाक जायना आनी एकदम बारीक करपाक जायना, मातशे मोठे दवरपाक जाय। मूग सगळे हांवें दळून घेतले। हे पीठ तूप घालून भाजून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। अर्द कप तूप घेतला, तातूंतले थोडे तूप हांव घालून घेता। मुगाचे पीठ घालुया। लो गॅसाचेर मुगाचे पीठ आमकां भाजून घेवपाक जाय। पीठ अशें धवळीत रावपाक जाय। लो गॅसाचेर पीठ बरें भाजून घेवपाक जाय। अशें बरें सारकें दवळून घेवपाक जाय। पीठ बरें भाजून घेवपाक जाय। ह्या वाटयेन उरिल्ले ते थोडे तूप घालता। हे थोडे तूप हांवें काजू आनी बदाम फ्राय करून घेवपा खातीर दवरला। हातून तुम्ही थोडे तुपाचे प्रमाण कमी जास्त केल्यार जाता। तुमकां चड तूप घालून लाडू करपाचे आसल्यार थोडे तूप चड घातल्यार जाता। हे मुगाचे पीठ बरें एक सारखे भाजून घेवपाक जाय। करपपाक दिवपाक जायना। पीठ अशें एक सारखे भाजून घेवपाक जाय। पळयात पीठ आमचे भाजून जाले। हे पीठ हांव दुसऱ्या आयदनान काडून घेता। त्याच कायलीन हांव 1 चमचो तूप घालता। थोडे हांवें काजू आनी बदाम कुडके करून घेतल्या। हे काजू आनी बदाम मातशे रोस्ट करून घेवया। रोस्ट करून जाले हांव काडून घेता। ह्याच कायलीन हांव गोड घालता। हे हांवें अर्द कप गोड घेतला। 1 कप हांवें मूग घेतिल्ले, ताज्या खातीर हांवें अर्द कप गोड घेतला। गोडाचो आमकां पंक करून घेवपाचो ना, गोड आमकां फक्त विरगळून घेवपाक जाय, मेल्ट करून घेवपाक जाय। गोड विरगळ्ळे। गॅस हांव बंद करता। हे विरगळून घेतिल्ले गोड आमी मुगाचे पीठ भाजला तातून घालुया। मिक्स करून घेवया। गोड पिठान अशें सारकें मिक्स करून घेवपाक जाय। पाव चमचो घालता वेलचीची पावडर। रोस्ट करून घेतिल्ले ड्राय फ्रुट्स घालता। परत एकदा बरें मिक्स करून घेवया। हे पीठ आता लाडू वळपाक तयार जाले। हाजे आमी लाडू वळून घेवया। लाडू वळटा आसतना तुमकां जितले मोठे जाय त्या प्रमाणे लाडू करात। हे पळयात लाडू करून तयार आसा। 1 कप मूग घेतिल्ले, तातून ह्या सायजीचे 15 लाडू जाल्या। आणि पळयात लाडू एकदम खुसखुशीत जाल्या। मुगाचे लाडू गोड घालून केल्या। खूप रुचीक लागता, तसेच पौष्टिक। तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत स्वस्त राहात। देव बरे करू।